नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दर एका आतंकवाद्याक आनी आतंकवादाक तेंको दिवप्याक खर ख्यास्त दितले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे बिहारांत वक्तव्य. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर केंद्रीय सुरक्षा मंडळाच्या जाल्ल्या बसकेंत भारतान पाकिस्ताना आड घेतले 5 खर निर्णय. पाकिस्तानाचे उदक आनी व्हिजा बंद. संसद भवनाच्या वाचनालय इमारतीत पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याची माहिती दिवपा खातीर जाता सर्वपक्षीय बसका. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग चलयतात ह्या बसकेचे येजमानपण. INS सुरत युद्धनौकेवेल्यान क्षेपणास्त्र विध्वंसक प्रणालीचे जालें यशस्वी परीक्षण. भारतीय सुरक्षा दळाची ताक वाडोवपाक जातली मजत. PM गतिशक्ती येवजणेक लागून स्टील उद्देगाक मेळ्ळ्या बळगें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इंडिया स्टील 2025 कार्यावळीचें केलें उक्तावण. आनी आतां खबरो विस्तारान. भारत दर एका आतंकवाद्याक आनी ताका फाटबळ दिवप्याक वळखून तांचो सोद घेतलो आनी फावो ती ख्यास्त दितलो अशें प्रधान सांगलें. पहलगामात जाल्ल्या आतंकी हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक न्याय मेळचो हे खातीर सगळे तरेचे यत्न जातले अशें आयज राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिसा निमतान मधुबनी जिल्ह्यांत आयोजीत एका कार्यावळीत उलयतना तांणी सांगलें. सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है. देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है. मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी. सजा मिलकर के रहेगी. अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है. 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी. पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर काल प्रधानमंत्र्यांनी केंद्रीय सुरक्षा मंडळाची बसका घेतली. या बसकेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, विदेश मंत्री S जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, विदेश सचिव, कॅबिनेट सचिव, प्रधानमंत्र्यांचे मुखेल सचिव PK मिश्रा आणि शक्तिकांत दास हाजीर आशिल्ले. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारतान पाकिस्ताना आड खर पावलां उखल्ल्यात. काल जाल्ल्या सुरक्षा समितीच्या बसकेंत 5 मुखेल निर्णय घेतल्यात. 1960 वर्सां जाल्लो सिंधू उदका करार तत्काल प्रभावान बंद करपाचें थारायलां. अटारी शीम वाठारांत आशिल्लो चेक पोस्ट लेगीत बंद करपाचें थारलां. त्याच प्रमाण पाकिस्तानी नागरिकांक सार्क व्हिजा सूट नेमाखाला मेळपी व्हिजा बंद करप, नवी दिल्लींतल्या पाकिस्तानी दुतावासांतल्या थळसेना, वायुसेना आनी नौसेनेच्या सल्लागारांक पाकिस्तानी दुतावास सोडून वचपाक सांगप अशे निर्णय जाल्यात, अशी माहिती विदेश सचिव विक्रम मिश्र हांणी दिली. The overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. दिल्लीत आशिल्ल्या पाकिस्तानी दुतावासाच्या भायर पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो निषेध करपा खातीर विरोध प्रदर्शन जालें. ह्या वेळार नागरिकांनी आतंकवाद्यां आड घोषणाबाजी केली.
सरकारान काल राजनीतिक पावंड्यार सर्जिकल स्ट्रायक करून 5 खर निर्णय घेतल्यात आणि बेगीनूच पाकिस्ताना आड फाटल्या तेंपार जाल्ल्या सर्जिकल स्ट्रायका प्रमाणच सरकार बेगीन कारवाय करतले अशी आस्त प्रदर्शन करतल्यांनी उक्तायली. मारा गया, महिलाओं को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं के नाम लेकर के मारा गया. पूरी तरीके से मोदी सरकार ने कल एक डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक की है और मानता हूं कि जिस तरीके से पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, देश की जनता को सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है. हमारी मिलिट्री, हमारी फौज पूरी तरह से तैयार है और भारत के जिन जिन लोगों की हत्या हुई है उन सब का बदला भारत की सरकार लेगी. आज हम अपना पाकिस्तान को ये रोष प्रदर्शन बताने के लिए आए हैं कि आप अपना टेररिज्म बंद करिए, टेरर फंडिंग बंद करिए, पीछे से टेररिस्ट को भारत में भेजना बंद करिए. पाकिस्तान को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अब आपका ये आतंकवाद नहीं चलेगा. अब आप इस तरीके से निर्मम हत्याएं नहीं करेंगे, आप इस तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करेंगे. आज कश्मीर भारत के एक प्रमुख अंग के रूप में तेजी से तरक्की कर रहा था. पर्यटक वहां जा रहे थे. आपने जानबूझ करके जिस तरीके से एक मैसेज दिया है, भारत की जनता, भारत की सरकार और भारत की मिलिट्री आपको भरपूर जवाब देगी. पहलगामात जाल्ल्या आतंकी हल्ल्याचो निषेध करपा खातीर हिंदू युवा शक्ती आनी हेर हिंदू गटांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर निषेध सभा आयोजीत केल्ली. ह्या सभेत हिंदू आड जावपी हत्यांचो निषेध उक्तायत सगळ्या हिंदूंनी एकवट गरज आसा अशें आवाहन केलें. एक तिडक आसा, एक चीड आसा, पण प्रश्न त्याच बरोबर आम्ही सगळेजण जे घटना घडता त्या सगळ्या गोष्टीचो निषेध करता. हे धर्मांध हल्ले चालू आसा, अत्याचार चालू आसा, मारले वता, ऑफिसर मारले वता, आमचे मिलिटरीतले ऑफिसर मारले वता, सैनिक मारले वता. हाजे प्रश्न फुडें होच निर्माण जाता की जी पळय आमची शिकवण जाल्या, व्हडले व्हडले विचारवंतांनी सांगलेले आसा, जी सभ्यता अतिसभ्य जाता, अतिसभ्य ती बर्बरता करपी लोकांकडल्यान नष्ट जाता. रानटी जनावरी लोक असतात तांच्या कडल्यान अतिसभ्य लोक मारले वता. टू मच ऑफ गुड इज बॅड. सावरकरांनी आमकां सांगला आम्ही अतिसभ्य जाले म्हणूनच आमचो नाश जाता आणि म्हणून जो कितें अहिंसेचो आमकां अर्दो पाठ पडयलो, अहिंसा परम धर्म, पण धर्माच्या रक्षणा खातीर आमकां हिंसा आवश्यक आसा हे सांगले वचूंक ना. ते शिकूंक जाय, ते जाणूंक जाय आणि ते करपाची वेळ आमकां गरज आसा. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners to bring your vision to life? Introducing Waves Bazaar, the ultimate business collaboration hub for media and entertainment, connecting you to a global network of opportunities. Are you a creator with something extraordinary to offer? Waves Bazaar is your gateway to buyers and distributors. Are you a buyer searching for high-quality content? Find the best creativity and talent here.
The Film Marketplace offers an interactive platform to creators to bring their films, while producers, distributors, and platforms find the stories that audiences will love. Game developers showcase their innovations, while gaming companies discover content that pushes creative boundaries. Latest technologies of VFX and VR technologies are powering to keep content more real than reality, fostering creativity beyond imagination. Podcasters and audio creators connect with radios and platforms. Artists share their music. Buyers find the right sound for their next big project. Influencers connect with brands for high-impact collaborations. Event planners find the organizers. Waves Bazaar isn't just a marketplace. It is a place where creativity meets opportunity, calling all visionary creators and extraordinary talents. Join Waves Bazaar, a universe of limitless possibilities. ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो विकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर आयज सर्वदलीय बसका जाता. ही बसका संसद भवनाच्या वाचनालय भवनात सुरू आसा. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या येजमानके खाला जावपी ह्या बसकेंत आतंकवादा आड झुजपा खातीर सगळ्यांक एकठांय हाडप होच उद्देश आसा. ह्या बसकेंत पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचेर भासाभास जातली. त्याच प्रमाण आतंकवाद्या आड झुजपा खातीर सरकार उखलपा आशिल्ल्या पावलांची म्हायती विरोधी पक्षाक दितले. ह्या बसकेक केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर हांचे सयत विरोधी पक्षाचे फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी आनी हेर सगळ्या पक्षांचे फुडारी संसद भवनाच्या वाठारांत पावल्यात. पाकिस्तानी अभिनेतो फवाद खान हाची मुखेल भूमिका आशिल्लो अबीर गुलाल हो चित्रपट आता भारतांत प्रदर्शित जावचो ना. नो मेक ह्या चित्रपटाचे प्रदर्शन जावपाचे आशिल्ले. ताच्या सयत हेर पाकिस्तानी कलाकारांक हाच्या पयलींच उरी हल्ल्याच्या वेळार हिंदी चित्रपटात काम करपा खातीर बंदी घातिल्ली. पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारतान सार्क विजा करारा प्रमाण पाकिस्तानी नागरिकांक मेळपी विजा बंद केल्ल्यान आता खंयच्याच पाकिस्तानी कलाकारांक भारतांत हिंदी चित्रपटात काम करपाक मेकळीक आसची ना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या बिहार भेटे वेळार 13,480 कोटी रुपयांच्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण आनी बुनयादी फातर बसयले. हातूंत भोपाळगंजातले एलपीजी प्लांट, वीज पुरवठो प्रकल्प, घर बांदपाच्यो येवजण्यो, रेल्वे मुळावी बांदावळ आनी रस्ते प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. आपल्या बिहार भेटे वेळार 4 नव्या रेल्वे गाड्यांक बावटो दाखोवन तांणी सुरवात केली. आयज राष्ट्रीय पंचायती राज दिसा निमतान प्रधानमंत्र्यांनी झंजारपुरातल्या थळाव्या पंचायती खातीर केल्ल्या अभिनव आनी आदर्श वावराक लागून जायत्या PIR प्रतिनिधींचो भोवमान लेगीत तांणी ह्या वेळार केलो. तशेंच बिहार आनी आसामांतल्या प्रतिनिधींक वेगवेगळ्या वर्गांत खासा गटाक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भेटले. आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्र्यांनी बिहारातल्या बायलां खातीर 50% आरक्षणाची सुविधा दिल्ल्याची माहिती दिली. भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा. देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है. बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए. टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया. बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है. 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में बने. बिहाराचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांणी ह्या प्रकल्पाक लागून बिहारात रोजगाराच्यो संधी उपलब्ध जातल्यो अशें सांगलें. सब ये जानते हैं कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले हुई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, जो काफी दुखद है. यह घटना निंदनीय है
हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आपके साथ हैं और पूरा देश आतंक के विरुद्ध एकजुट है। भारतीय नौदळाच्या INS सुरत ह्या बोटीवेल्यान क्षेपणास्त्र विध्वंसक प्रणालीचे यशस्वी परीक्षण झाले। ह्या परीक्षणाक लागून संरक्षण दळाची ताक आता वाडपाक मजत जाल्या। ह्या यशा उपरांत भारतीय नौदळाची देशी झुजारी जहाजांची रचना, उदरगत आणि कार्यावळीत वाढत वचपी पराक्रम प्रदर्शित करता, तशेंच संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरतायेची भारताची वचनबद्धताय स्पष्ट जाता। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या वाढदिवसा निमतान आयज रवींद्र भवन साखळे हांगा भलायकी संचालनालय आणि भाजपा मंडळ साखळे मेगा मेडिकल कॅम्प आयोजित जालो। सुमार 250 दोतोरांनी थळाव्यांक भलायकी सुविधा दिल्यो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या शिबिराक भेट दिवन जनतेक बऱ्यांतली बरी सेवा दिवपाची आपली आस्त आसा अशें सांगलें। वाढदिवसाच्या निमित्तान एक सेलिब्रेशन हांवें कॅन्सल केला। सेवा कार्यक्रम चालू उरतले म्हणून सांगला। आमच्या भारतीय जनता पार्टी साखळी मंडळाच्या वतीन आणि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस गोवा मेडिकल कॉलेज तांच्या वतीन म्हज्या बर्थडेच्या निमित्तान हेल्थ कॅम्प आमच्या साखळीच्या रवींद्र भवनात आयोजन केलें। GMCतले ऑलमोस्ट सगळे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स आज म्हज्या कॅम्पाच्या निमित्तान साखळीच्या रवींद्र भवनात आसा आणि जशें पिडियाट्रीक पासून गायनेक पर्यंत आणि कार्डियोलॉजिस्ट पासून ते पल्मोनोलॉजिस्ट पर्यंत आपले हेल्थ तपासून घेवप आणि हेल्थ बरें आसप हेच म्हज्या खातीर खरें सगळ्यांत व्हडलें गिफ्ट आसा अशें हांव समजतां। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरांकडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज इंडिया स्टील 2025 ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो। ह्या कार्यावळीत ते आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान वांटेकार जाले। PM गतिशक्ती येवजण देशाकडेन आशिल्ल्यान स्टील उद्देग उर्जा आनी विश्वासान परिपूर्ण आसा। ह्या येवजणेच्या मजतीक लागून खण व्यवसाय, संबंधित उपेगी सेवा आनी रसद पावोवपाच्या कामाक घटमूट करून प्रोत्साहीत करप शक्य जालां।
पूर्व भारतात केल्ल्या खासा यत्नाक लागून स्टील उद्देगांत नव्यो संभावना उदेवपाक लागल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी इंडिया स्टील 2025 कार्यावळींत संबोधित करताना सांगलें. स्टील कितने ही सेक्टर्स की ग्रोथ का प्राइमरी कंपोनेंट है, इसलिए स्टील इंडस्ट्री के लिए सरकार की नीतियां भारत की दूसरी कई इंडस्ट्रीज को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने में अहम रोल अदा कर रही है. हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी और ऑटोमोटिव सेक्टर, आज इन सबको भारतीय स्टील इंडस्ट्री से शक्ति मिल रही है. इस बार बजट में हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया को गति देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की भी घोषणा की. ये मिशन स्मॉल, मीडियम और लार्ज सभी इंडस्ट्रीज के लिए है. नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन भी हमारी स्टील इंडस्ट्री के लिए नए अवसर खोलेगा. सरकारी कृषी फार्म कोडार हांणी गोंयांतल्या शेतकऱ्यां खातीर कोडारच्या फार्माचेर जमीन कसून शेतकऱ्यांचें उत्पन्न वाडोवपा खातीर आंबे, काजू, पणस, पेरां, सुपारी आनी जायफळ आनी ड्रॅगन फ्रूट ह्या नव्या संकरीत जातींच्या फळांची लागवड करपाचें काम हातांत घेतलां. फाटल्या 6 वर्सांत नव्या लागवडी खातीर एकूण 14.5 हेक्टर वाठार विकसीत केला. ह्या विशीं अदीक म्हायती सरकारी फार्म कोडारचे निरीक्षक राजेश डिकोस्टा आनी संचालक संदीप फळदेस. मँगो डेव्हलप केला, कॅज्यू डेव्हलप केला, जॅकफ्रूट डेव्हलप केला, ड्रॅगन फ्रूट डेव्हलप केला. तशें आमची हिंगा सद्या आमी मँगो 126 वेरायटीज मँगो आहा. तितूंत भितर एक 55 वेरायटीज आमची गोंयची ट्रेडिशनल वेरायटी आहा. तितूंत भितर कसली वेरायटी आमी गोंयची आख्खी गोंय सोदून आमी तें काडून हे हिंगा रोयले. मेन पर्पज म्हळ्यार तो हेरिटेज ब्लॉक म्हूण आमी केलें टू कन्जर्व आनी हे फुडले पिळगे दवरूं आमी हे प्लांटेशन केलां. तशेंच आमी 30 वेरायटीज ऑफ एक्झॉटीक मँगो आमी रोयला हिंगा. एक्झॉटीक मँगो आमी कित्याक रोयला की ताका बरी कलर आसता आनी तेजी साकर आहा ती कमी आसता. TSS कॉन्टेंट आहा ते कमी आहा. तशें तुगेलें तरेतरे वेरायटी आहा ते तुका डायबिटीज लोकांक यूज करूंक मेळटलें कित्याक तेजी शुगर कमी आहा. सांगपाचें म्हणल्यार हे कोडार जे पळय फार्म आसा आमचे सादारण 110 हेक्टर एरिया आनी 110 हेक्टर एरियेक डेव्हलप करपाचो जेन्ना आमी विचार केलो म्हणजे पयलीं थोडें हांगा प्लांटेशन आसलें पूण मेजर प्लांटेशन जें आसा तें तुमी फाटल्यान जर पळयलें जाल्यार स्मॉल बुशीस आनी रॉकी एरिया मॅक्झिमम एरिया आसा ती. सो ही रॉकी एरिया आनी जे पळय बुशीस असले ल्हान हे डेव्हलप कशें करपाचो हेजो विचार करून आमी डेव्हलपमेंट स्टार्ट केलो. आनी डेव्हलपमेंट स्टार्ट करता आसतना तुमकां खबर आसतलें की आमचो हॉनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर सदां पॉझिटिव्ह आनीक जेन्ना आमी प्रपोजल घेवन आमच्या हॉनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन वयता तेन्ना आमकां सदां तांचो सपोर्ट आसता की तुमी एग्रीकल्चराक डेव्हलपमेंट करा. आमचे कडेन 30 एक्झॉटीक वेरायटीज आसा मँगोच्यो, 23 हायब्रीड वेरायटीज आसा आनी 18 इंडियन वेरायटीज म्हणजे टोटल 126 वेरायटीजच्यो मँगो आमी हांगा प्लांटेशन केल्लें आसा. ते फाटल्यान तुमकां दिसता ते सेकंड इयराचें प्लांटेशन म्हणजे हे झाडां प्लांट केल्यार सादारण 1 वर्स 1.5-2 वर्सां जाले कडेन आसा म्हणजे 2 वर्सां कंप्लीट जावपा आयले कडेन आसा. पहलगामात 26 पर्यटकांक आतंकवाद्यांनी मारून उडयल्या उपरांत भारतान पाकिस्ताना आड खर राजनीतीक पावलां उखल्ल्यात. जातूंत 1960 वर्सां जाल्लो सिंधू उदका करार बंद करपाचो मुखेल निर्णय आस्पावता. ह्या निर्णया उपरांत पाकिस्तानांतल्या 17 लाख एकर जमिनीक उदक मेळप बंद जातलें. ह्या निर्णयाचेर जातले ताची सविस्तर म्हायती केंद्रीय उदका आयोगाचे आदले अध्यक्ष खुशविंदर वोरा हांणी दूरदर्शनाक दिली. इसका असर ये होगा कि हम लोग अभी जब तक ये है अब इसकी प्रोविजन से शायद बाउंड नहीं है अब हम, और हम अपने प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं जिस तरह से हम लोगों ने डिज़ाइन की हैं. किशनगंगा में अभी भी सेडिमेंट के हमारे कंसर्न है क्योंकि काफ़ी सेडिमेंट आते हैं वहाँ पे और वो उसकी लाइफ बढ़ेगी
और हम लोग उसको बेहतर मैनेज कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं उससे बिजली बनाने के, वो हमारे पूरे होते रहेंगे। इंडस कमीशन की मीटिंग होती हैं जो ट्रीटी में प्रावधान है, उसकी शायद इस टाइम के बीच में वो ना हो। और इसके अलावा जो डाटा शेयरिंग है, हम लोग उसमें काफ़ी सारा डाटा शेयर करते हैं, जिसका ज़्यादा फ़ायदा तो पाकिस्तान को ही होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो वो अब डाटा शेयरिंग, क्योंकि कैप्टन अबेंस है तो उसकी ज़रूरत अगर चाहें तो वो हम शायद उसको परसू ना करें या ना दें। और इसके अलावा फ्लड मैनेजमेंट हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है। फ्लड मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी प्रोविजंस ट्रीटी के अंदर है उसको बड़े डिफरेंट ढंग से पाकिस्तान कई बार इंटरप्रेट करता है, और हमें थोड़ी उसमें तकलीफ़ रहती है कि फ़्लड मैनेजमेंट की स्कीम्स को हम किस तरह से अच्छा और इफ़ेक्टिव बना पाएँ। तो अब हम झेलम में हम चाहें तो झेलम हमारा कंसर्न रहता है फ्लड के लिए। बहुत तेज़ पानी आता है, शॉर्ट वैली में है, तो उसमें हम लोग कुछ इफ़ेक्टिव स्कीम्स ऐसी बना सकते हैं। आणि आता खेळा मळार आयज IPL क्रिकेट सर्तीत राजस्थान रॉयल्स पंगडाचो खेळ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हांच्या आड जातलो। राजस्थान रॉयल्स पंगडाची परिस्थिती विचार करपासारकीच आसा। पंगडाचो संजू सॅमसन हो खेळगडो ह्या सामन्यांतल्यान भायर आसा। दुसऱ्या वटेन बंगळुरूचो पंगड लेगीत आपल्या घरच्या मैदानार खेळिल्ल्या 3 खेळां माळेंतले एकूय खेळ अजून मेरेन जिखपाक पावलो ना। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25.6 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। दर एका आतंकवाद्याक आनी आतंकवादाक तेंको दिवप्याक खर ख्यास्त दितले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे बिहारांत वक्तव्य। पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर केंद्रीय सुरक्षा मंडळाच्या जाल्ल्या बसकेंत भारतान पाकिस्ताना आड घेतले 5 खर निर्णय। पाकिस्तानाचे उदक आणि विजा बंद। संसद भवनाच्या वाचनालय इमारतीत पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याची म्हायती दिवपा खातीर जाता सर्वपक्षीय बसका। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग चलयतात ह्या बसकेचे यजमानपण। INS सुरत युद्धनौकेवेल्यान क्षेपणास्त्र विध्वंसक प्रणालीचे जालें यशस्वी परीक्षण। भारतीय सुरक्षा दळाची ताक वाडोवपाक जातली मजत। PM गतिशक्ती येवजणेक लागून स्टील उद्देगाक मेळ्ळा बळगें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्टील इंडिया 2025 कार्यावळीचें केलें उक्तावण। आनी आतां निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्स सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।